मुखाच्या भाव भयणींनो, आज रिती प्रमाणे आमचे इगोर्जेन कॉपेलान जेन्ना आयतार मीस जाता आमी गुलाबी रंगाची वात पेटयता. गुलाबी रंग एके भाशेन आमच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा. व्हॅलेंटायन दिसाक इश्टीन मोगी जोनेकल्याक गुलाबी रंग गुलाबी रंगाचे फूल दिता. कित्याक एक भाशेन इश्टाक दाखोवंक मोग दाखोवंक गुलाबी रंग जशें म्हणलां की जिवितांत खुशालकाय हाडटा. ही बात दुसऱ्या नांवांनी आमकां वळखून दिता. ही बात म्हणटा आमी ही वात एक गवळ्याची वाट. दुसरो बरो गवळी आपल्या शेणाचो राखता सांबाळटा तर जिवितांत खुशाल हाडटा. तशेंच ही वात आमच्या जिवितांत खुशाल हाडटा. आजी सगळीं वाचपां आमकां खुशाल जावंक सांगता. थोडो वेळ ह्या वाचपांचे आमी नियाळ करुया. पयले वाचतना प्रवादी आयसाया इस्रायल पुरी सांगता खुशाल जायात कितें सगळें नवें बरें जातलें. ही त्या लोकांक बरी खबर आसली. कित्याक ह्या वेळार इस्रायल पुरचो परत आपल्या गांवांक आयिल्लो. आदीं ते बाबलोन शारांत कोदी आसले ते खूब पिडापीड सोसूंक पडटाले. पूण ते आतां परत आयले आनी ते पळोवंक लागले तांचो गांव तांचें मंदीर. ह्या सगळ्या मंदिराचो नाश जाल्लो. आनी ते चिंतूंक लागले हो गांव आमचो हो ना. तेन्ना इस्रायल बद्दल येसाया सांगता चिंतूं नाका चड सरेस्पर सगळें नवें करतलो. परतून तुमकां देवाचें मंदीर मेळटलें. परतून तुमकां तुमची घरां मेळटलीं तशेंच शेतां भाटां. ते भाशेन येसाया आपल्याच आपुणांची खबर सांगून पुर्वीच्या लोकांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा. दुसरें वाचपाक पावलो तांणी कोणाक सांगता की तुमी सदांच खुशाल बरी जावंक जाय. कित्याक देव तांचे मदें आसा. सुखांत तशेंच दुखांत तुमी खुशाल बरी जावंक जाय. कित्याक एक भाशेन सूख आनी दूख देवूच आमकां धाडटा. तशें तांकां सांगता तुमी सदांच मागणी करूंक जाय. जेन्ना आमी मागणी करता म्हणटात तेन्ना आमच्या जिवितांत देव हाजीर आसा. शुभ म्हणून आमी प्रवादी जो बाबतीसाचे आपुणाची खबर आयकल्या तो म्हणटा हांव एक भाशेन एक रस्तो जो धाडला देवान रस्तो तयार करूंक. बाबा नाताळांची परब उमऱ्यार आसा. थोड्या दिसांनी आमी ह्या धाकल्या गोठ्यांत आमी केला आसतलो घरांनी बालकां घेवची आमी प्रतिमा दवरतले. पूण जेजू खुशी आसा न्हय फकत त्या गोठ्यार रावंक पूण आमच्या जिवितांत येवंक आनी आमकां खुशाल बरीत जिवीत सारूंक ताका खोशी आसा. तर आमच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक आमी कितें करूंक जाय काय. पयले सुवातेर जसो जेजून आपलें जिवीत सारलें तशेंच आमी जिवीत सारूंक जाय. जेजू जावन आसलो आपल्या बापाचें रुपांतर. ही वॉज द इमेज ऑफ हीज फादर. आनी जेजून संवसारांत येवन सगळ्या लोकांक खुशाल बरें केलें. गरिबांक बरी खबर परगडली. कसलेय पिडापीड नासलेल्यांक तांकां बरें केलें. कुड्ड्यांत आनी सगळे लोक त्या बरें नासतना तांणी बरें केलें. एक भाशेन जेजून लोकांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडली. तशेंच आमी करूंक जाय. आमी एके भाशेन जिवीचें रूप ह्या संवसारांत जावंक जाय. जो लोक कश्टांत सांपडला दुखांत आसा तर तांकां तर हात बोट दिल्यार आनी तांचें जिवीत एक भाशेन खुशाल करूंक आमकां शकता. दुसरे सुवातेर पावलो सांगता आमी सदांच खुशाल बरीच जावंक जाय.
न्ही फकत जेन्ना आमच्या जिवनांत खुशालकाय येता पूण तेन्ना आमच्या जिवनांत दुखूय येता. आमची जी एके भाशेन दोऱ्याची लाडां बोत्ती आसता आनी सुकती आसता. बोत्ती आसता तेन्ना आमच्या जिवनांत आदल मोल आसता तेन्ना आमी देवाक शिरायता म्हणटा कित्याक हें म्हज्या जिवनांत घडलें. तर आमची फॅमिली कोणाक तरी कॅन्सर जालो कितें दूख आसलें म्हणटा कित्याक कित्याक पावलो म्हणटा आमी सदांच देवाक आर्गां दिवंक जाय. कित्याक सूख वो दूख हें देवाचें देणें आमी तें स्विकारूंक जाय. तिसरे सुवातेर पावलो म्हणटा आमी सदांच मागणी करूंक जाय. आनी मागणी कित्याक जाय? देवान आमकां रचल्यात. देवान आमकां खूब खूब वेळ दिला. दीस दिल्या, राती दिल्यात, म्हयन्यान दिल्यात, वर्सान दिल्यात. तर 24 वरांचो एक तर 10 मिनटो 15 मिनटो देवाक दिल्यार एक भाशेन आमचो एक संबंद जो आमचो आसा तो संबंद घट जाता आनी तेचें रूप एके भाशेन आमच्या जिवितांत येता. आनी हें रूप हो मोग आमी अनुभवला तो आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक शकता. आनी चवथे सुवातेर जसो जुआ म्हणटा हांव मेसाया न्हय, हांव एक फकत रस्तो जो देवान धाडला तुमकां तयार करूंक. तसो आमी आमच्या जिविता वरवीं बरे कोडण्या वरवीं लोकांक रस्तो दाखोवया देवाची भेट घेवंक. तर हांव हे विचार आमी मनान दवरया आनी आमी आमच्यात एक भशेन आमच्या जिवितांत प्रश्न घालया कशें तरेन आमी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबाक ताचो रूपकार जावंक येता. हाव कॅन यू बिकम इमेज ऑफ गॉड्स इन आवर ओन फॅमिलीज, सोसायटी, इन द वर्ल्ड. तर ह्या प्रश्नाचेर थोडे वेळ शांत रावन विचार करुया आनी ताचो आदार आमी नवलतायेन मागुया.